along with Goa Camp, Mr. Arun Martin, organized drive and एक awareness program to educate the road users, not only two-wheeler or four-wheeler, even the pedestrian. That pedestrian सुद्धा एक एकदा क्रॉस करता असताना झेब्रा क्रॉसिंग आसा यूज करता, त्या जाग्याचेर झेब्रा क्रॉसिंग आसा ते यूज करता, सो तांकां एड्युकेट करतलें. प्लस हे टू व्हिलर कोण हेल्मेट घालता पूण स्ट्रॅप लायना, ते स्ट्रॅप लावपाक तांकां सांगतलें. प्लस पिलियन रायडरान सुद्धा इट इज कंपल्सरी दॅट यू हॅव टू वेअर हेल्मेट. तांकां सुद्धा ते सुद्धा एड्युकेशन आमी दितलें in collaboration with Goa Camp, Mr. Arun Martin and his team. ट्रॅफिक एज्युकेशन प्रोग्राम करतात. वी गो टू एवरी स्कूल आणि स्कुलान वचून सुद्धा यंग स्टुडंट्स, बडिंग स्टुडंट्स आसा, इवन स्टुडंट्स ऑफ हायर सेकंडरी स्कूल्स, कॉलेजीस, तांकां सुद्दां आमी ट्रॅफिक एज्युकेशन दिता. लायक नॉट टू रायड or drive vehicles in a speed, wearing of helmet, seat belt, how important it is to follow the traffic rules and regulations for their safety and the safety of other road users. गोवा कॅम्प आणि ट्रॅफिक पुलिसा बरोबर हे आमी अवेरनेस एक्शन करता. कित्याक ह्या 7 दिसांनी ग्लोबल रोड सेफ्टी सब जगभर हो एक्टिविटी चालू आहा. म्हणजे रस्तो सुरक्षण सप्ताह हे 7 दिसाचो प्रोग्राम. म्हणजे 15 तारखेक आमी सुरवात केले मडगांव, मागीर पणजी, परवरी, आतां आयज वास्को येयलेले आसा. फोकस करपा खातीर कितें सगळ्या लोकांनी इनवॉल्व जावपाक जाय. आतां लोक कितें म्हणटा रोड सेफ्टी म्हणटा ते ट्रॅफिक पुलीस आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक लागता आनी कोणाक लागना. तर मेन आतां आमी सगळे म्युनिसिपालिटी 14 म्युनिसिपालिटी आनी 190 जे आमचे विलेज पंचायत आहा तितून रोड सेफ्टी आनी ट्रॅफिक मॅनेजमेंट कमिटी आमी काडलेले आसा. आतां जशें म्युनिसिपालिटीन कमिटी काडल्या, हालींच मिटींग जाली चीफ ऑफिसर आनी चेअरपर्सन धरून मिटींग जाली आनी आमचें हें काम आतांचें चालू जातलें. म्हणजे वास्को आनी सबंद मर्मगोवा तालुका प्रत्येक एरियान लोकांक इनवॉल्व जावचें. म्हणजे सिनियर सिटीजन आसा, बिजनस कोण आसा, तेकटो एक रिप्रेझेंटेटीव बायल आसा, भुरगो स्टुडंट आसा, कावन्सिलर आसा, पंचायत मेंबर आसा. हितून आमचें कितें फोकस आसा की हे मरप जें जाता न्हू तें कमी जावपाक जाय. आतां जानेवारी टू एप्रिलूच पळयता तूं 4 म्हयन्यान 120 दिसान 127 लोक मेले. म्हणजे 22 वरान एकटो मनीस मरता. आनी तूं पळयत जाल्यार खंयच्या कारणाक लागून कोणेन हेल्मेट घातलें स्ट्रॅप घालूंक ना, कोण फेक हेल्मेट घालता, कोण सीट बेल्ट घालना, कळ्ळें न्हू. आनी ओवर स्पिडींग म्हणजे कितें आमचे आतां रस्ते रूंद जाले. लोकांक आजून कळोंक ना बाबा लेन कशें वापरपाची, फास्ट लेन, स्लो लेन, टर्न करता सिग्नल दिवप ना, बाबा आपूण टर्न करपाचो आसा. अशे खूब विशय आसा जे आमचे इंडिविज्युअल जबाबदारी आसा. आमी म्हणना की गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटचे प्रॉब्लेम आहा, खूब प्रॉब्लेम आहा. तूं PWD घे तूं. काल राती तुका सांगता, काल राती मडगांव माडेल एरिया ते भुरग्यांनी सगळ्यांनी पेंट केले स्पीड ब्रेकर काल राती. कित्याक 18 मार्च कलेक्टरान नोटिफिकेशन काडलें आनी कलेक्टर नोटिफिकेशन कितें बोलें 30 दिसां भितर तुवें स्पीड ब्रेकर घालपाक जाय. आतां जालें कितले 7 दीस 2 म्हयने जावन गेले कांयच करूं ना. सो आमकां खबर आहा की PWD भरपूर स्लो करता. आनी दुसरें कितें आसा, हे सबंद वास्को एरिया आहा न्हू, वास्को म्युनिसिपल एरिया, ते पेंटींग बी सगळें आमी डिमांड करता म्युनिसिपालिटीच्या हातीन दी, ते आतां PWD करता. सो PWD कितें आतां 9 म्हयने 1 वर्स घेता एक सिंपल पेंटींग करपाक. सो मडगांव, म्हापसा, फोंडा आनी वास्को हे 4 म्युनिसिपल एरिया आमी डिमांड करता. आतां ते आमचो डिमांड सुरू की हे सगळे हँड ओवर करपाक म्युनिसिपालिटीक. की कावन्सिलर आसा, चेअरपर्सन आसा, एक खबर आहा मरे ह्या PWD घेवन बसता. म्हणून ह्या 7 दिसां भितर आमी जागृताय करूंक सोदता लोकां भितर की बाबा इशू खंयचो, कसलो इशू आहा. आनी तुमकां खबर आसतलें की वास्को कितें फेमस जालें आतां 2 म्हत्वाचे एक्सिडंट जाले आनी तितून भुरगे गाडी चलोवन बायलो उडोवल्यो, बायलो मेल्यो आनी तितून अंडर एज ड्रायव्हिंग आनी नो लायसन्स एल्कोहॉल हो विशय आतां सबंद गोंयांत गाजला. तर आमी एक अवेरनेस करपा खातीर आयज येयलेले आसा आनी खंय तरी मातशें तरी इम्प्रुवमेंट जर जायत आमी तेजेर फोकस करता.